भुरग्यानो आयज मेरेन आमी ह्या पाठा खातीर झ, अ, ए आनी भ ही अक्षरां शिकली। तर आयज आमी पाठ 8 झर हो पाठ शिकया। ही झर हे व्हांवता तें उदक आनी हो इपन, ह्या भुरग्याचें नांव इपन। आता ह्या इपनाक आमी झर दाखोवया। इपन झर पळय। आता अनस पळय, हे अनसाचें फळ आनी हें अनसाचें झाड। अनस पळय। पणस पळय, हें पणसाचें झाड, ताका बी पणस म्हणटात आनी ताच्या फळाकूय पणस म्हणटात। एक धर म्हटल्यार एक फळ धर। एक पणस धर। हांगा पळयात, हो मनीस एक पणस दिता, एक धर। पवन उदक भर। पळयात, पवन बालदेन उदक हाडटा। आतां तो 2 बालद्यांनी उदक हाडटा। आयज आमी जी नवी उतरां शिकली ती पळोवया। झर, इपन, अनस, पणस, एक, उदक, भर। देव बरें करूं।